ब्रह्मवायुशेषरुद्रशक्रवरन्दवन्दितं व्यासरूपिणं परात्परं गुणार्णवं प्रभुं यः पराशरात्मजं सुसेवते तमोहरं तं सुधीन्द्रतीर्थशिष्य संयमीन्द्रमाश्रये 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 गाधिपुत्रयज्ञरक्षकं सुबाहुमारकम् आञ्जनेयवल्लभं समस्तवेदसंस्तुतं यो भजत्यजं रघुत्तमं पुराणपूरुषं तं सुधीन्द्रतीर्थशिष्य संयमीन्द्रमाश्रये 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 लोकपालकं विभुं त्रिलोचनं त्रिविक्रमं दुष्टदैत्यराजवस्स भक्तवर्यरक्षकं नारसिंहमर्चते रदा सदा च यो मुदा तं सुधीन्द्रतीर्थशिष्य संयमीन्द्रमाश्रये 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 मानिवासचारुवक्षसं सुनन्दनन्दनं भीमपूजिताङ्घ्रियुग्ममच्युतं यदुद्वहं यस्तु पार्थसारथिं प्रवन्दते जगद्गुरुं तं सुधीन्द्रतीर्थशिष्य संयमीन्द्रमाश्रये 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 माध्वशास्त्रसारतत्त्वसूक्तिरत्नबोधकं कादिशीमठीय भिक्षुवर्य दिव्यभूरुहं गौडदेशजातविप्रशिष्यवर्गपोषकं श्रीसुधीन्द्रतीर्थशिष्य संयमीन्द्रमाश्रये 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 गुरुस्तोत्रमिदं पुण्यं तापत्रयविनाशकं विनिर्मितं गिरीशेन श्रीहरिगुरु भक्तिदं वेदव्यासाबादरायण गोविंद गोविंद। बोलो श्रीमद सुधीन्द्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्रीमद संयमीन्द्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामायणाचे सुंदरकांडाचे मध्वाचार्याले सर्वमूलाचे बेसिसारी आम्ही काली थोडे चिंतन केलेले मध्वाचार्याल निर्णयाविषयांतू कालिताई आम्ही पळेले हनुमंतू लंका वचकतिरी समुद्र उड्डूनु थई वट्टेंत ಇಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ ತೋ ನಿವಾರಣ ಕೋರಂಗ್ಯೋನು ಮುಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೈ ಪಳೆಲೆಲ್ ಕಾಲಿ अंगदाक सहित तक शक्ती असता अंगदाक शक्ती असता तो 100 योजन तितले उडचे दल्लरी मध्यांत आशिल्ले विघ्नाक नाश करून घेवन उडचत असल शक्ती तक्क आसना केलक म्हळ्यार काल पळयले निस्सीम पौरुषबल निस्सीम आत्मबलम इत्यनुसंधान तक्क हनुमंताक निस्सीम पौरुषबल असं म्हणून सांगून घेऊन तज्कतिरी तो विधातृ वराभिगुप्ताम हत्वा ब्रह्माले वर आशिल तसले सिंहिकाक मारन कड़ता अंगद इल्दल्लरी अंगदाकते तितले शक्तीन चंद्राल अवतारू आणि तका तगेल भितर इंद्राल थोडे अंश असता जल्लरवई तक्का ब्रह्माल वर कनस ते नाश करच तशील शक्ती अंगदाकना तो ऐल्दल्लरी सिंहिका तक्क खावन सोडतशिली मारन काण सोडतशिली जल्लरी हनुमंताक ब्रह्माल वर उल्लंघन करता तितले तक्क शक्ती अस थोडे पटी करना तो ಕೆಲವು पटी तो करता हनुमंतु सिंहिकाक मारन काणू तंगेल कने ते एक ब्रह्माले विधातृ वराभिगुप्ताम दावनशील सिंहिकाक मारन काणू मुखार येवन लंकिणीक शिक्षी दिवन रावणाले अरमने भितरी सक्कड सोद्दिता पुष्पक विमानवे पळयत कई पुष्पक विमाना भितरवे सोद्दितो सीतेक कई सांगता ती म्हळ्यार
सोदून सोदून पॅलेसा भितर सकड सोदिता भायर येवन सोदिता 4 इंच जाग वय बाकी असना काही हनुमंतान सोद्दीन येशील जाग 4 इंचस तितलवे जाग बाकी असना काही तितलं सोदून दवरत काही हनुमंतू चतुरांगुल मात्रोपी अवकाशो न विद्यते म्हणून चतुरांगुल 4 अंगुल तितलं जाग वय असना काही हनुमान सोद्दीन आशिले सिटी भितर सोदून तो भायरी वना भितर येता वन सकड सोद्दीनी म्हणून वना भितर येता तो थंय अशोक वाटिका भितरी वत्ता ते अशोक वाटिका रावणाल प्रीतीचे अशोक वाटिका ते थंय अशोक वाटिकांतू तो हनुमान सोदून सोदून मध्यांत एक शिंशुपा वृक्ष असता शिंशुपा वृक्षा वैरी चोवून वचून बसता सीते खंय पुणी दिसतवे हांग दोकून पळया म्हळ्यार शिंशुपा वृक्षा मुणान तुची सीते बैसून आस तशी बैसून आशिल्ली सीतेक हो पळयता सीतेची ही म्हणून कन्फर्म करून घेता थोड्यांनी तिगेले आभरण ते सकड पळोवन घेवन आनी थोडे वेळ राखून रपता राक्षसी सकड येवन कणपुणी सांगतात की तांकां सकाळी निशाचर नव्हतं न्ही रत्ती वेळ त्यांनी ॲक्टिव्ह आसा ती पिवन घेवन सकड रेडी आसात खंय निशाचर सकड तांणी थोडे वेळ जवो निद्दवून ती मागीर हांव सीतेक वचून मेळया म्हणून अशी डिसायड करता हनुमंतू डिसायड करून थोडे वेळ राखता तेदे भितर कन जाता सकाळी 3 गंटे म्हणटाना रावणाक जाग जाल्ला सडन जावन ताका सीतेल उडग असेल काही काल पळयलेलं मी काम पिपासू तो कितलीकी जन बायल मनशां गेले पॅलेसा भितर कितलीकी जन बायल गंधर्व कन्या पितृकन्यांक ऋषी कन्यांक सक्कडांक आप्पून हाण सोडला हो रावण तागेले आस्थाना भितर सक्कड एक राशी स्त्री तितलं असलेले वय ताका व्यामोह सीतेल वैरी परस्त्री ती तिगेल उडगा सडन जावन ताका येईल काही 3 गंटेक कश्यस्की तशीच उठोवन घेवन आयला तो सीदा तागेला अशोक वाटिका भितर येयलेरी ते काळोख नवे सक्कड 2 दीस सकड दवरून घेवन रावणाल मुखारीच येतात खंय रावणाले सैन्य सकड येवन तो सीते लग्गी वत्ता वचून घेवन निमगिता सीता तुगेले कने मन परिवर्तन जल्वे म्हाका ಹೊರಡಿ ಕೊರಂಗೇचे ಕೊಪ್ಪून घेतलेवे म्हणून निमगिता तो अशोक वाटिका भितर दवर नशे तेच कारण तिगेले अशोक वाटिका अंतू ते पक्षी मोर सकड दुसर पक्षी हंस पक्षी सकड आस कितलायक आशिल्ले झाड आस फूल आस ते सकड पळोवन घेवन एक मनाक एक शांत वातावरण जावन तिक एक मनाक विकार येवन रामाक विसोरन रावणाक ಹೊರಡಿ जतकी ती म्हूण तागेले एक मनांत तिगेल वैरी ताणें फोर्स करचे तेन्ना केले म्हळ्यार ताका एक शाप आस तशें जावन तो सीतेक नयान विनयान तिक्केक मोगान तिक्के तिगेल तागेले कोरून घेवका म्हूण प्रयत्न करतस थंय दवरून घेवन तिक निमगीत तो रामू कने तो एक रन्ना भितर अशें वनचारी तो काडाडी वनचारी तक वचून घेवन ताका एक राज्य वयना तागेलेच म्हणून एक राज्य वयना ताका तागेले राज्या देखून भायर उडयलीन ताका भायर काण गेल्लीन ती तक वचून घेवन तूं मोग करतस वे हांव पळय कसन वैभव देवतेंक असल वैभव ना असले अशोक वाटिका भूमी भितर तूं खंय पळोवचेक मेळना थंय रस्ते पळय कशी थंय मत्ती ना फत्तोर ना मुत्तू रत्न सकड हांव घालून दवरना रस्ते री तसल अशोक वाटिका देवतेंकय मेळचे अपुरूप असल वैभव मिगेले अस तू म्हाका ಒಪ್ಪून घेतलेरी मंडोदरी मिगेल बायल आस ती कने ती मुख्य बायल तागेले तिक काणू महाराणी हांव तुका करता म्हणून एक प्रलोभन दिता सीतेल मन परिवर्तन जतकी पळोया म्हणून सांगून घेवन तेन्ना सीते आयकना सीते तागेले इतराक एक तृण एक दवरून घेवन अशी आड दवरत खंय रावणाले सीते मध्यंतू तण दवरून घेवन रावणाले उलोचेक ती इश्टना ते तणाले सांगिल म्हणके सांगत काय ती रावण म्हणून सांगल्यार कने रामाले दराक एक तृण समान तो कने ताका शक्ती तो कन हेतली सकड शक्ती म्हणून सांगतस ते रामाले दराक तृणोपम तो कसने प्रयोजन ना म्हणून तणाक सांगिल म्हणक्याची ती रावणाक सांगतस आणि ते कन आश पावला रावण कने वेदज्ञानी खंय तो ब्रह्मज्ञानी म्हणून सांगल नवे वेद सकड गोतस खंय ते सकड गोतसून कन प्रयोजन मिगेल परस्त्री वैर ताण दोळ दवरले म्हणून सांगल्यार इकन प्रयोजन काय प्रयोजन ना आणि रामाक अकस्मात कळले म्हणून सांगल्यारी रामान कनपुणी मन केल्ले म्हणून सांगल्यारी थंय देखून रामाले एक बाणाक संपूर्ण लंकाचे विनाश जावन वता रावणा उडगस दवरंगे आणि रामाले केदानपुणी बाण येवन तुगेले लंकाक नाश करचे साध्य आस तू कन लेखून अशें पुरो तू भारी शक्तिशाली म्हणून सांगून घेवन तितलो आशिल्ले जाल्यार शक्ती रामाक तू युद्ध कोर न्हू जिंका आशिल्ले
युद्ध करून तू पराजय करून तक्का मक्का आपण हळलेल जाल्यार तुगेल शक्ती आशिल्ले तू एक संन्यासी वेशार येवन म्हाका अपहरण कोर नयले तंतूच तक कळता रामाले तुका रक्त शक्ती ना म्हणून ती सकड सवता रावणाक सुमार वेळ सवता रावणाक कोप येता म्हाका सवतवे तुव म्हाका कोप येता तस सीता तुका 1 महिने टायम दिता हांव 1 महिने भितर तू कन पुणी म्हाका ಒಪ್ಪುನು मिगेल ಹೊರಡಿಕ್ ಮಕ್ಕ मिगेल ಹೊರಡಿಕ್ कोरून घेतल्यारी सई नतल्यारी मिगेल सकाळी खाणाक मनुष्य मांसच येवचे तुक हांव मांस कोरून वाडी म्हूण सांगून घेवन थंय विभीषणाल धू एकले आसता कला म्हणून तिका सांगता तिका सीतेक तिगेले मांस कत्तोरून म्हाका सकाळी खाणाकची मनुष्य मांस दोकाक रावणाक ते दी म्हणून 1 महिने टायम दिता तो सीतेक भिल्लेले म्हणके सीतेक भंय जाता ती तेकाड घेवन बसले मागीर रावण परिवार समेत वत्तान थंय आशिल्ले राक्षसींक सकडांक सांगता थंय सकड राक्षसींक तुमी कशी पुणी कोरनु सीतेक भिवोन पुणी मिगेल वट्ट्यार हाडका म्हणून आदेश दिवन वता हानी सकड येवन सीतेक जोर करता ती तुक्कने ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ರಾವಣಾಲ ವಿಷಯ ಅಸಲೇ ಸುಂದರ ಜಾವನ ಶಿಲ ಅಪ್ರತಿಮ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಜಾವನ ಶಿಲೋ ದೇವತೆವೇ ಹಕ್ಕ ಭಿತ್ತಾತಿ ತಸಲ್ ರಾವಣ ತುವ मोग करनी प्रीती करनी म्हणून सांगले आनी कोणाला लट करता तुक ಗೊತ್ತಾ ती कला म्हणसनो विभीषणाल धुव ती भारी क्रूरी ती तुक एक्कपटी तुका मांस भक्षणेक कन ती खाणाक पेटय म्हणून सांगले एक्कपटी ती तुका मारन काणा 1 दिवस हात काढता 1 दिवस बोट मात्र हरता 1 दिवस पाय मात्र काढता अशी म्हणून सकड भिवोन घेवन सीतेक भिवयता ती आनी भिवोन तिक जोर करता आसतना थंय एकली त्रिजटा म्हूण एकली म्हणटारी ती वे एकली राक्षसी ती येता ती येवन सांगता तुम्ही सकड दूर वचा ती तुमकां गोतना कन जल्ला म्हणून सीतेल विशय म्हाका गोतस म्हणटा कन गोतस तुका कशी आमकां कसल्याक जोर करतस म्हणटाना ती सांगता म्हाका आत्तां मात्र एक स्वप्न येयलें सकाळी फल्ले नवे फल्लेचे स्वप्न येयलां म्हाका त्या सत्य जत्ताची म्हणटा कन स्वप्न म्हळ्यार ती सांगता हांव आत्तां मात्र रामाक आनी लक्ष्मणाक सीते ओट्टूची धवे अंगवाल घालून घेवन हस्ती वयर बैसून घेवन तशीच विमाना वयर बैसून घेवन भारी संतोषान वच्चे म्हणके पळयला ताजे इंडिकेशन कन म्हळ्यार हांकां आनी मुखार भारी चांग जाता म्हणून तशीच रावणाक हांव तो रावण तांबडेच अंगवाल घालून घेवन मत्तर सकड त्याल घालून घेवन एक गडवा वयर बैसून घेवन दक्षिण दिक्काक प्रयाण केलें म्हणके हांव स्वप्न पळयली ते मात्र न्हय तुमी सकड राक्षसी कोणाक सकड सीतेक जोर करता आसात नवे तुमी वयता गेल मक्षीची जोर जावन बामर्दच वच म्हणके म्हाका स्वप्न पळयलें हाज इंडिकेशन केन गोतसवे तुमी सकड सद्याकच नाश जाता ती म्हणून सांगता ते मात्र न्हय रावण वचून घेवन तशीच ते गडवा वयर बैसून वता आशिल्ले नवे ते गड्डा आशिल्ले डुक्कर दलखई तशीच दुसरो रुपान वचून घेवन तो एक शाण आशिल्ले खंय शाणाचे भितर वचून घेवन पडलो अशी म्हणून म्हाका स्वप्न येयलें स्वप्नाचे विशयांतू ती अशी सांगता त्या स्वप्नाचेच आमगेले सिद्धांतान तू स्वप्न वे सत्य दुसरो सिद्धांतान सकड हे जगतची स्वप्न म्हणके म्हूण सांगता ती जाल्यार आमगेले सिद्धांतान तू जगत सत्य स्वप्न वे आमकां सत्याची स्वप्न कळलेलं सत्य आमी स्वप्नांत आशिल्ले विशयू आनी आमी हांगा लिंक करचे विशयू सत्यनाशी अशें पुरो स्वप्नांत म्हाका एक बंगराचे गांठी मेळ्ळे म्हूण सांगल्यार आमी येद्राक वे म्हाका एक बंगराचे गांठी मेळ्ळे म्हूण आमी लिंक करचे न्हय स्वप्नांत पळयलेलें सत्य हांगा बंगराचे गांठी ना म्हणलेलें सत्य तशी आमगेले सिद्धांतांत स्वप्न वे सत्य ती हे रामायणांत हे स्वप्नाचे वृत्तांत येवन आमगेले माध्व सिद्धांताक पूरक जावन आशिल्ले म्हणकेच आस हांगा ती स्वप्नाचे विशय सांगून घेवन ही सीतेक तिके धैर्य दिता धैर्य दिवन सकड दुसरे राक्षस सकड थोडे भिवन मक्षी वता ती थोडे वेळ जाले मागीर हनुमंतू शिंशुपा वृक्षा वैरी कन चडला कोणेय राक्षसी नग्गी ना म्हूण पळोवन घेवन रामाले काणी सांगचे स्टार्ट करत खंय रामाले काणी वाल्मिकी रामायणांतू वाल्मिकी हनुमंताल ಮೂಲಕच सांगिले रामायण हे रामायणा भितर एक सान रामायण तो सान जावन एक थोडे श्लोकांतू वर्णन करता रामाल दशरथाले कौसल्यले चरुड जावन आयलेलो पुत्ररत्न जावन आयलो आनी सान आसतना तकून कन केल्लेले ते सकड विश्वामित्राल यज्ञ रक्षण केलेले थंय सुबाहूक सकड मारून काडलेले अहल्य उद्धार केलेले सीतेक ಹೊರಡಿक कोरून घेतिले विश्वामित्राले ಒಟ್ಟು वचून घेवन ते शिवधनुस्सु भंग कोरनु परशुरामाक वय युद्धांत सोलसून ताणे मुखारी कैकेयीले उत्तर ऐकून घेवन अन्नाक एक सिरकून पडचे अधर्मार वाटेर आनु चलचे नज म्हणचे खातीर हो रामू अन्नाले आनी अम्माले उत्तर ऐकून घेवन रन्नाक आयले ते रन्नांत दुसरो खरा दूषण आदी
राक्षसांक मारून कळले हे सक्कड भारी एक चंद जाऊन हनुमंतू वर्णने कोरनू सांगता सीते ऐकतस हे काही दुखून ऐकतस मक्का रामाले काणीचे म्हणून वैर पळयता वैर पळयले रवई तो रब्बैना हनुमंतू असो तक रामाले गुणगान कोरच म्हळ्यारी अति प्रीती रामाला गुणगान करताच तो थोडे वेळ जल मगिरी तो तोग्गु देवून येता तोग्गु देवून येऊन सीतेक पायम पडता पायम पडू अम्मा हाव रामाले सुग्रीवाचे दूत हाव रामाल दूतू सुग्रीवाल सैन्य ಅಂತ हावेकलो मंत्री मक्का अशी रामान तुक एक संदेश देऊ का म्हणून पेटयला म्हणता सीतेक थोडेच डाऊट रावण संन्यासी वेश घालून घेऊन येयला अशीच कोणे पुणी राक्षस रावणच अशे पुरो मंकडा म्हणके वेश घालून येऊन असले री म्हणून ना मग तुगेल वैर थोडे डाऊटच तू रामायणाला कहाणी संगील सकड मक्का ऐकले भारी खुशी जल्ले दल्लर वयी मक्का एक थोडे डाऊटच रामू कश्यस म्हणून एक तू वर्णन करतवे पळोया म्हणून निमगीता रामाल वर्णन करचेक हनुमंताल पशी आणि योग्य व्यक्ती कोणस हनुमंताक मक तेच दौका आशिले अम्मा हा रामाल वर्णन करता म्हणून सांगता भारी अद्भुत जावन रामाल वर्णन करता सांगता राम कमलपत्राक्ष रामाल दोळे म्हणून सांगले रे कमलपत्राक्ष तो सुप्रसन्न वदन तो एक प्रजाक तो दूर कोरंगेना भारी प्रीतीन तुलयता तगेल तसल धर्मात्नु जगत्तंतु कोणैना आम्ही फुलपटी बालकांडांत ऐकलेलं रामाला वर्णने ते सकड सुमारशे हंगा हनुमंतू भारी चंद श्लोकान करता वर्णन करता रामा कशी प्रजेलो टशिलो अपैना जल्लरवे तंगेल घरा वचून घेऊन फंक्शन ಅಂತ अटेंड करता शिलो रामू प्रीती तंगेल दुःखांतू हागेल दुःख तंगेल खुशींतू हागेल खुशी तशी सकड शिलो कित चंद कोरन पद सांगता रामचंद्रू तो कित चंद कोरनु आनम्मालೊಟ್ಟು असता भारी तगेल फ्रेंड्स म्हळ्यार भारी मोगू जल्लर युद्ध ಅಂತೂ रबलेरी रामाले अद्र कोणे ಏನಾತಿ अशे सकड तो वर्णन कोरनु रामाले सुंदर जावन आशिल्ले वर्णन करता आणि रामचंद्र पोळचे कश्यस म्हणून निमगील नव्हतीने ते एक सुमार एक वर्णने हनुमंत करता एक थोडेच आम्ही पळया तो सांगता रामाक त्रिस्थिर त्रिप्रलंबश्च त्रिसमः त्रिषु चोन्नतः त्रिसमाः त्रिषु च सिग्धो गंभीर त्रिषु चोन्नतः तक्क रामाक तीन कडेन तीन त्रि नंबर सांगता वता तो तीन कडेन तो स्थिरते आसकै स्थिर जावन आसता तीन कडेन म्हळ्यार वक्षस्थळ तगेले मणिकट्टू तगेले हाताचे मणिकट्ट आसनो ते आनी तगेले मुष्टी हे सकड स्थिर आसखै तीन जागार अशी स्थिर आस रामाले म्हळ्यार रामाले वर्णन आम्ही फुलपटी 32 गुण असलेले मात्र गुरु म्हणून वर्णन केलेले तसल गुरु मध्वाचार्य अस म्हणून सांगले मध्वाले गुरु जावन आशिल रामाले वर्णन कशें म्हणून सांगले तक्क अद्भुत जावन आशिल अंग सौष्ठव हे सकड तो वर्णन करता वता तो तीन तगेल दीग अस दीग म्हणून सांगले तगेले कन हुब्बू भ्रू अस नवे ते दिग अस तगेले हातू तेवे दिगस तगेले पाय तेवे दिगस तशीची तगेले ಮತ್ತೆ ಕೇಸು ಸಾಫ್ಟ್ಸ್ म्हळ्यार वरटू तशीना ಮತ್ತೆ केसु तेवेस तगेले जांघ तगेल नाभी ಹೊಟ್ಟೆ तद सकड एकेकाच वर्णन करता अश्यस रामचंद्र म्हणून सांगून घेऊन आणि दोळ्याचे हे तूदी असनवे ते तंबडे असकै तगेल नख तेवे तंबडे असकै तगेले हात आणि पाय म्हूण अंतू ते सकड तंबडे अस तगेले हंग तगेले गळे वैरी तशीच तगेल मत्ते वैरी तीन गेर आसकेल तगेले पोट्टा वैरवे तीन गेरे त्रिनाभी आम्ही द्वादश स्तोत्रांत सांगता ती द्वादश स्तोत्रांत तगेले उदरम चिंतयेन वलत्रांकितम नित्यम उपगूढम श्रेयकाय म्हणून सांगता तगेल पोट्टा वैरी तीन लाईन अस म्हणून सांगून घेऊन ते सकड वर्णने हो हनुमंतू वाल्मिकी रामायणांत योच हे मध्वान बरयलेलं नाही वाल्मिकी रामायणांत हे सकड सांगता तो तगेले निडला वैर पळे हे 4 लाईन असतं ते दीर्घायु तो म्हणून सांगून घेऊन दाखयता तो 13,000 वर्सू रामचंद्रान आळविके केला भूमी वैरी ते सकड तो एक्सप्लेन करता तशीची तक्का मत्ते वैरी त्रिशीर्षवान तीन कडेन तक्का सुळी असके तीन कडेन 2 कडेन आशिल पळयला आम्ही रामाक 3 कडेन आशिल के त्रिशीर्षवान म्हणून रामाला विषय सांगतो आणि तगेले हत्ता वैरी सकड चक्रवर्ती लक्षण कने शंख चक्र आणि ध्वज अंकुश हज चिन्ह सकड हत्ता वैरी पय्या वैरी तशीच अस सुंदर जावन अस रथाचे चिन्ह हे सकड आम्ही देवा कुडगा स्कोरिंग घेता असताना हे सकड उडगा स्कोरिंग घेऊ का म्हणून मध्वाचार्य वै ध्यानांत वै सांगता तशीच हंग हनुमंतू मध्वाची हनुमंत जावन आशिलो तो वै रामकश्यस म्हणून रामालेची सुंदर जावन आशिल वर्णने तोग्गु दकून वैर दकून तोग्गुताय अशी सकड भारी चंद करून वर्णन करता तो
तगेले दांत कशस्का गट्टियस दलेरी शार्पना तीक्ष्ण के गट्टियस कई दांत तीक्ष्ण तगेले नांक कितल चंदस तगेले संपिगे एसळु मणके अस मुण सकड तगेल कान तगेल कन्नादकुनु तगेल ಹೊಂಟಾಕ कितले एक दूर ते सक्कड भारी चंद कोर वर्णन कोरनु हो हनुमंतु हंग सीते एक्सप्लेन करता म्हळ्यार रामाल वर्णन कोरचे ताण रब्बैचे ना रामाल तसल निस्सीम पराक्रमशाली तो देवते सुद्धा ऐलरवयी रामाल दरक कसनेना तसले तो अचिंत्य अद्भुत शक्ती जावन आशिल्लो रामू म्हण सांगून घेवन रामाल एक अद्भुत जावन आशिल्ले वर्णने हनुमंतु करता. ಅಣುವಾಗಬಲ್ಲ ಮಹತ್ತಾಗಬಲ್ಲ ಅಣು ಮಹತ್ತೆರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲ ರೂಪನಾಗಬಲ್ಲ ಅರೂಪನಾಗಬಲ್ಲ ರೂಪಾರೂಪವೆರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತವೆರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲ ಸಗುಣನಾಗಬಲ್ಲ ನಿರ್ಗುಣನಾಗಬಲ್ಲ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣವೆರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲ ಅಘಟಿತ ಘಟಿತ ಅಘಟಿತ ಘಟಿತ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮಾ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಆ ಆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಸೋಮಶೇಖರ ಪ್ರಿಯ ದಿವ್ಯ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಘುರಾಮ 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 ಕಾಕುಸ್ತ ತಿಲಕ ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿ ಕೃಪಾಳ ಪ್ರಕಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತಲಹ ಸತ್ಯಶೀಲಾ ಪ್ರಕಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತಲಿಹ ಸತ್ಯಶೀಲಾ ನಾಕಜರ ಸೆರೆ ಬಿಡಿಸ್ತ್ಯಾದೆ ಸಾನುಕೂಲ ಸಕಲ ಸುಖದಿಂದ ಮೂಲೋಕ ಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಖರದೂಷಣಾರಿ ಶರಣಾಗತರ ಸಹಕಾರಿ ಸರ್ವರ ರಾಧಾರಿ ಕೋದಂಡಧಾರಿ ದುರಿತ ದುಷ್ಕೃತ ದುರುಳ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರಿ ದುರಿತ ದುಷ್ಕೃತ ದುರುಳ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರಿ ವರಪೂರ್ಣವೀವ ಪರಮ ಉದಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಡೆನುಡಿಗಳೊಂದವೆ ನೇಮ ಅನಂತ ಗುಣ ಪೂರ್ಣ
आनंद महामहिमा दीन महिपति आत्मा राम पूरित कामा दीन महिपति आत्मा राम पूरित कामा भानुकोटि तेज घन दया निसीमा स्वामी नीने सार्वभौमा श्री रघुरामा सोमशेखर प्रिया दिव्य निन्न नामा स्वामी नीने सार्वभौमा श्री रघुरामा 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 राम राम गोविंद गोविंद अशी रामाले वर्णन दित्त तो तेजसा आदित्य संकाशः तेजसा तो आदित्य मणके असतो बुद्ध्या बृहस्पती बुद्धींतु बृहस्पती मणके यजुर्वेदविदो ज्ञानविद सकड ज्ञानवांतो यजुर्वेद ज्ञानस तक्क सकड वेदाचे ज्ञानस म्हणून सकड हनुमंतु रामाला वर्णन कोरनु तागेले ताणे एक मुद्रिका दिलेले हनुमंताक रामान एक मुद्रिका तेगेल मुद्रिका दिलेले ते मुद्रिका सीताक दाखयता तिक एक कन्फर्म प्रूफ जावका म्हणून सांगून घेवन तेदाना ती जायत मिगेल दाखून एक रामाक एक हांव म्हाका मेळ्ळा तूं म्हणून सांगचे खातीर एक चुडामणी म्हणून तागेली चुडामणी मत्ते घालून घेवचे तसले एक चुडामणी काणू ती हनुमंताक दिता रामा होर्न दाखय म्हणून सांगून घेवन हाजे निर्णय दिला कशी हे साध्य सीते रियल सीतेक अप्पन होर्न सोडला अग्नीन कैलास पर्वताक हंग कशी तसलेची आयु तेच आभरण हिगलग्गी अस्वे म्हळ्यारी तेनैव आभरणांनी द्विधा भूत्वा तेच आभरण दोन द्विधा भूत्वा दोन टैप जावन तसलेच आभरण सीताकृते हे तानि सर्वशः ते सीताकृतील वैरी ते सक्कड आभरण येवन सीताकृतील वैरवे सिमिलर आभरण रबलखै सीते कशी आभरण घालून घेवन अशकी तशीच सीताकृतीक वै तसलेच आभरण घालून घेवन ती वै रबलखै तकाची तेच चूडामणी सीतेल मत्ते वैर कसन चूडामणी अस तेच चूडामणी सीताकृतील वैरवे अस छाया सीता कोणस ही हंगा से सीताकृतील वैरवे तसलेच आभरण असा तेची सीताकृतीचे आभरण चूडामणी काणू ती रामाय दातुम रामाय साददौ ते रामाक दी म्हणून हनुमंताक ती दिता अत्त होकन करता कृत्वा कार्यमिदं सर्वं हे सक्कड काम जाल्ले विशंकः पवनात्मजः आत्माविष्करणे चित्तम तगेले आत्माविष्करण तगेले कन म्हणून दाखोका न्हय बरी हनुमंत बरी मेसेंजर दावन मात्र आयलेलो नाही म्हळ्यार सीताक मेळका म्हणून खातीर मात्र आयलेलो नाही तो सक्कड हांगा रावणाक वे मेळका रावणाक एक वॉर्निंग वे दिवका रामदूत जावन हांव येवका आनी तशीची रावणा सैन्य कन आसता ते सक्कड हांव पळोवका म्हणून खातीर आयलो ताकाची हो रामाल सीताक सोदीत आसतना हनुमंतू तो गल्ली गल्लीन सोदिला वचून घेवन सक्कड सनसन्न वाट खै खै सक्कड 4 अंगुल चतुरंगुल मात्रोपी अवकाशो न विद्यते म्हणून ते सक्कड सोदीत आसतना बरी सीताक सोदिल मात्र नाही तो खै खै रावणाले सैन्याचे आयुध खै खै कंच नमुने सैन्य कोण कोण खै खै रबलीन ती सक्कड पळयले खंय म्हळ्यार एक कडेन पळयता तो 10 कडेन तागेलें मन धांवत आसता म्हण ताका दशप्रमती म्हणून हनुमंताक मध्वाक आपोवचे हो पूर्ण प्रमती म्हणून सांगतात नवे पूर्ण प्रज्ञा हो तशी हनुमंत ते सक्कड पळयता आत्ता आत्माविष्करण चक्र महावेक मिगेल एक कन म्हणून दाखोवका म्हणून तो कन करता क्षितिरुहमेकं वर्जयित्वाशु वीरः हे क्षितिरुह म्हळ्यार हे एक शिमशुपा वृक्षाक एक सोण आनी सक्कड हे अशोकवनाक हावत मारन हावत डिस्ट्रॉय करता विनाश करता म्हणून वचून घेवन ताका पोट्टा भूक आयला सीता हांव तई दखून कसने खावन येनी कन पुणी फ्रुट्स खावयेतवे म्हण निमगेले रे सीता थंय तोग्गोनी पडलेले आसता पळय थंय सकड फ्रुट्स ते खा म्हळ्यार आमी सकड मंकड फ्रेश मात्र आमकां जावका रुक्का वयर चोणूच खाता म्हणून तो एक पटी एक रुक्कार उडतकय ते रुक्कार उडल्यार तागेले पर्वताकाराच देह तो रब्बयला ताका आनी मादी सिद्धी आस 6 रूपांत आसतना तागेले वेट हेवी एक पटी तो रुक्का वयर चडल्यार ते रूख मोडून वतकय तोग्गू मंकडाचे कन काम एक पटी रुक्कार एक रुक्का दखून अन्यक रुक्काक चमकून वचना एक रुक्का दखून अन्यक रुक्कान ते गेल्ले दोर घेवन अन्यक रुक्कारी उडचे तो हे रुक्कारी चडता ते रूख मोड गेल्ले तेच गेल्ले दोर घेवन अन्यक रुक्कार उडतकय ते रूख वे मोडता
तक फ्रुट्स खाऊ का म्हणून ताण अशीची दाखोचे जाल्यार एक रुखावेर चोवणू 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 ते सक्कड रूख नाश करतच काही रुक्का म्हणून राक्षसाकड बसलीन ती सैन्य रावणाल सैन्य ते पळोच घेवकच कितें तांणी सकड रूख पडताना तांणी वेय मोर नोतसा ती एकच अशी रूख कोण मोर मोड मोड उडयत असतो कितलेकी जन राक्षस मोर नोतसा ती थंय ताणें कितले चंद करून अशोका वाटिका तवळी पळयले भारी सुंदर जावन आशिल्ले कुबेरान निर्माण केलेले तसले भारी सुंदर सगळे फेवरेट रावणाल फेवरेट थंय सकड सनसन झरी वयर सकड वच्चेक सनसन ब्रिड्ज खंय मुणा दोकून ब्रिड्ज खंय आत्तां आमी योचना करता मुणा दोकून उदका मुणा दोकून ब्रिड्ज केलें तेदान थंय आशिल्लें खंय तेदान मुणा दोकून सकड ब्रिड्ज केला ते सकड हो पाड करतास एक कडेन रूख उडयता थंय दोकून आनी कडेन उडता ते रूख पाड करता आनी खंय खंय थंय खंब सकड दवरला ते खंब पडयतास ಒಟ್ಟು ನಾಶ ಕೋರ್ನ್ ಉಡೋನೈತಸ್ತೆ क्षितिरुहमी एकम वर्जयित्वा सीतान खै बसला पळ सीता थंय बशील जाग मात्र सोणू आणि सक्कड अशोकवन ध्वंस करून सोडलो एक क्षणा भितर हे सकड दल्ले आनी सकड भिवून राक्षसी सकड थंय दकून धांवन गेलीं खंय धांवन वचून घेवन रावणाक सांगता ती रावणा तुगेले फेवरेट जावन आशिल्ले हे एक अशोकवनाक पाड केला नवे ते पाड करून सोडलो हो हनुमंतू तक्के निग्रह करी म्हणून तेदाना रावणाक भारी कोप येता म्हाका मिगेले पंच प्राण ते अशोकवना म्हणून सांगले री थंय सीतेक दवरला सीतेक कणपुणी जल्वे म्हणून निमगितो सीतेक कने करताच ना तो सीतेक मात्र सोणू आनी सक्कड वन पाड करतास बहुशा सीतेलोची कोणकी तो संदेश घेवन आयला आसका न बहुशा देवतेन पेटयला आसका इंद्रान दवो ना रामाल कोणें पुणी दूत आसका तूं येवन ताका असल मंकड आमी पळयनी कितलो शक्तिशाली मंकड म्हळ्यार नुत पांय दवरता असो रूख म्हणत तस सक्कड वन डिस्ट्रॉय जावन गेल्ले म्हणटना तो अशीति कोट यूतपम पुरस्सरष्टकायुतम मध्वान एक छंदस्वय छंद मळरी एक मंकड कशी एक कडेन दकून तशी अन्य कडेन उडता तशी छंदसान बरयलेली म्हणकेची तो बरयत मध्वाचार्य बरयता आता शृणोद्दशानन कपींद्रचेष्टितं परम विवेश किंकरान बहुन कपिर्निगृह्यतामिति म्हणून मंकड एक कडेन दकून अन्य कडेन जंप केलेले म्हणकेची तो वर्णन मध्वाल वर्णन तो अशीति कोट यूतपन पुरस्सरष्टकायुतम कೈ 80 ಕೋಟಿ 80 ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆಡೆತ್ ಕೈ ಏಕ್ ಮಂಕಡಾಕ್ ದೊರ್ಚೆಕ್ 80 ಕೋಟಿ 80 ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ಪೆಟೈಲರಿ हो वचून घेवन सक्कडांक तक मंकडाक धोरण घेवन येयाती मिगेल अशोकवन पाड केलेले बहुशा तांणी सांगिल्ले म्हणकेची रामाल दूत दवो आसका ना इंद्रादी देवतेन कोणाक पेटोन आसका हाका वचून फस्ट तक धराती म्हणून पेटयता ती आनी सक्कड 80 ಕೋಟಿ 80 ಸಾವಿರ सैन्य सेनाधिपती समेत येता ती सामान्य मंकड दौरचेक इतले सकड जनान पेटयले म्हळ्यार तांणी सक्कड आयुध दुसरो आयुध घेवन आयलीं काय हातांतू घेवन येवन आयुध हनुमंताल वयरी घालता ती हनुमंत कितले फास्ट आसा म्हूण सांगल्यार तांणी तागेले खडगस गदस तांगेले हातांतू बिल्लू बाण सक्कड धोरण घेवन आनी शूल आस ते सक्कड कांड उडयत आसल्यार एक हनुमंता लागता नाखे तांणी 10 बाण गेल्यार ते बाणा मध्य दकून हनुमंत धांवन वता आसका एक ताका लागतना तसले एक स्पीड वायू नव्हतो वारे वयर आमी कणपुणी घाल्ल्यार कसन जावका कांय जायना तो मध्यान तूं वतास एक बाण लागता ना मू हक्का म्हूण भारी चिंता जाल खंय तांकां आनी खंयचे पुणी बाण लागल्यार वय ताका वज्रांगी तो ताका बजरंगी म्हूण आपयतात ना वज्रांगी तो तसल शरीर कितले की बाण येवन लागले रे ताका एक फूल उडयलेलो म्हणके ते वर्णन येता वाल्मिकी रामायणांतूच येता तो एक व्हड आशिल्लो भारी शार्प आशिल्लो आयुध गेले रे फूल लग्गिल म्हणके दत्के हनुमंताक कांय जायनी तो लागून तो कसने कितलो आयुध गेले रे तो कसने जातना तो कन करता मारनुकाती म्हूण सांगता 2 पटी तांणी जाल्यार उडयत आसा ती आमगेले रावणान तुका धोरण येवका म्हूण सांगला म्हणून तो कन करता सक्कडांकची तितले जन आयलीं तो 80 ಕೋಟಿ 80 ಸಾವಿರ जन सैन्य आयले री तलप्रहार चूर्णितान बरी हत्ता दकून तलप्रहार ಅಂತ मारन करता 80,000 ಜನ 80 ಕೋಟಿ 80,000 ಜನಾಂಕ ಸೈನಿಕಾಂಕ ಆಯುಧ समेत येवन हनुमंताल वयर उडले री सक्कडांक बरी हत्ता दकून मारन करता तो थोड्या जनाक पय्या म्हणून मस्तून मारन करता तो हत्ता दुखून मारन करता लकयता उडयता सक्कडांक मारन तशीच तागेले हत्तांत गद गिद कांय ना आमी आत्तां चित्रांत आनी पळयता ती पिक्चरांत गद दोरन घेवन आशिल्लो हनुमंता म्हूण सांगून घेवन मुर्ती वयत आसले करतात जाल्यार रामायणांत दवो तात्पर्य निर्णयान दवो खंयी गदाचे प्रसंग ना हनुमंतू गद ना कसने ना बरी खाली हत्तांत गेला खाली हत्तांत वचून घेवन बरी खाली हत्तांतूची सक्कड सैन्याक मारन काणू नाश करून सोडता
रजनिचर विनाशम कांक्षतो अतिवेलम रजनिचराक सक्कडांक हांव नाश कोरकाचीची म्हूण डिसायड कोरनू सक्कड थंय 80,000 सैनिकांक क्षणा भितरी तलप्रहार चूर्णितान हत्तादकून मारन काणू थंय अशोकवनाक एक द्वार आशिल्लें व्हड एक गेट ते बंद कोरनू तक्का गेट घालनू तक्का एक आयरन बार ते आयरन बार घालनू तक्का बंद करता आशिल्लीं कई ते गेट मोड घालता हनुमंत आणि ते आयरन बार कनस ते घेवन ते तोरणा वयर वचून घेवन सोडत कई मुहुरती रवनादो व्हड जावन ते तोरणा वयरी बैसून घेवन तोरणम चारुरोह मुहुरती रवनादो जोर जावन नाद करत कई नाद कोरनू सांगत कई तो रावणा तो सांगता तन्नी सकड रावणाल सैन्य रावणात कणपुणी तू युद्ध आयलेरी तुका मारून उडयता ती म्हूण सकड धांवन वता आसतना सवतो धांवन वतात खंय तशें सांगले रे तो सांगता तोज वयर चोण घेवन तोरणा वयर चोण घेवन सांगतास हनुमंतू न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत म्हणून घेवन एक रावण नाही 1000 रावण येवो न रावण सहस्रम में युद्धम प्रतिबलम भवेत मिगेल वयर युद्धाक 1000 रावण येवो मिगेल एद्राक तांणी कहने ना म्हणून सांगून घेवन कितले एक विश्वास कितले एक धैर्य आणि कितले तागेले शक्ती म्हणून आमकां कळटा वाल्मिकी रामायणांतूय अशें सकड वाक्य न रावण सहस्रम में युद्धम प्रतिबलम भवेत 1000 रावण येवो मिगेल वयर युद्ध करचेक तांकां कोणाच्यान साध्य ना म्हणून हनुमंतू तागेले एक आत्माविष्करणे तागेले एक कण शक्ती आस ते दाखयतास आनी जो सांगता तुमी सकड कण म्हणली ती हे लंकाक तुमी सकड रक्षण करता ती म्हूण सांगली तुवें अर्दयित्वा पुरीम लंकाम हे लंका पुरी आसनवे हे सकड अर्दयित्वा नाश कोरनू लंकामिमाम च मैथिलीम समृद्धार्थम गमिष्यामी मिशताम सर्वरक्षसाम तुम्ही सकड पळयता रब्बा ती हे लंकापुरीक नाश कोरून घेवन हांव मैथिलीक हांव कन मिगेल कार्य आयला ते मैथिलीक मेळ्ळ जाल्ले अत्त हे लंकाक सकडांक नाश कोरून घेवन तुमगेल दोळा येद्राकची रायट अंडर युअर नोस म्हूण तुमगेल दोळा येद्राकची मिशिताम तुम्ही रक्षसगणाम तुम्ही सकड पळयता रब्बा ती तुम्ही दोळ दंपून काडचे भितरी हे लंकापुरीक नाश कोरून हांव वत्ता म्हणून हनुमंतू चिकले एक धैर्यान ते तोरणा वयर रब्बून घेवन एक डिक्लेरेशन हनुमंताले करता धांवन गेले त्यांनी सकड रावणा हो सामान्य जावन आशिल्लो मंकड न्हय हो हाका मारून काडचेक दत्तना म्हणून ते दाना रावणा जंबुमाली म्हूण एकलो आसता प्रहस्ता म्हूण एकलो तागेलो मिनिस्टर ते प्रहस्ताले एकलो पूत जंबुमाली म्हूण सांगून घेवन ते जंबुमालीक पेटयता जंबुमाली वस्तो केदानवे सोलवनीच कयतो एक युद्धांत तूं जंबुमाली सोलवल म्हणलेलेच ना खंय ताका वराबी रक्षितोवे वरा आनी कन म्हळ्यार विचित्र रावणाल सैन्या भितरी कितले की 1000 जन राक्षस ईश्वराल वर घेतील की ईश्वराल तपस कोरनू ईश्वराल वर घेतील तसल राक्षस थोडे जन अंतू ब्रह्माल वर घेतील राक्षस कितलेकी जन ईश्वराल वर घेवन रगलीन ती तशीच ब्रह्माल वरा दोकून वय तपस कोरनू ब्रह्मालय वर घेतिले राक्षस आमकां कोणेय सोलसुजे जावचे नज हांव केदानवे आमी पराजय पावचे नज आमकां कोणेय मारून काडचे नज असल सक्कड वर तांणी ब्रह्मा लग्गी रुद्रा लग्गी सक्कड घेवन रबलीन ती कितलेकी 1000 जन असल सक्कड राक्षस रावणाल सैन्य भितरीची वायट जन सकड एक्क कडेन रब्बून सोडलीन ती अस सकड तांणी हो जंबुमाली वय तसलोची जंबुमालीक पेटयलरी जंबुमाली युद्ध करचेक तगेले वय भारी अस्त्र सकड आस तो वे अस्त्र सकड घेवन हनुमंताल वयरी अटॅक करता तगेले सुमार एक व्हड सैन्य तगेले ಒಟ್ಟು म्हळ्यार ता एकलो येवचे न्हय तगेले सैन्य समेत येवचे घोड रथ सकड घेवन येत खंय हनुमंता तो हातान दोर घेवन आसनवे तगेले ते कब्बणाचे एक शलाके दोर घेवन आसतो ते लोकडाचे ते शलाके अशी घुणयत के जोर जावन घुणोवन घेवन जंबुमाली आयल तक्षण तागेले उडोवन सोडता तो युद्ध करचे कसने फायट करचे टाइम वेस्ट सकड करचे ना तो बाण थंय दोकून बाण सोडता येतस तो हे घुणयतस घुणोवन घेवन सीधा घाल्लो जंबुमाली वयरी जंबुमाली तगेले रथ तगेले आयुध तगेले सैन्य सकड वचून सोडके तितलो व्हड आशिल्लो तगेले कब्बणाचे ते लोकडाचे सलाके ते काण उडयलेरी सकड जंबुमाली एक क्षणा भितर मोरून गेल्लो वापास रावणाक वचून सांगता ती जंबुमाली वय गेलो मू 80,80,000 नाही जंबुमाली वय गेल्लो म्हणून जंबुमाली गेले तक्षण हाका चिंत जावन वता तेदाना तागेले मंत्री सकड आसता ती तांणी सकड तांणी वय हरवराबी गुप्तान तांणी वय हरा लगी वर घेवन आशिल्ले 7 जन मंत्री चरडू आशिल्लीं काही तांणी सकड मंत्री चरडूव 7 जन वय तांणी पर्वतोपमाम
आणि सांगता ती पुनश्च मंत्रिपुत्रकान स रावण प्रचोरितान ममर्द सप्त पर्वत प्रभान वराभिरक्षितान वरादकून अभिरक्षण जल्लेल तसले पर्वत प्रभा काही त्यांनी सकाळी एक पर्वता म्हणके छोडशिलिंत काही त्यांनी सकाळी 7 जण येतात ती हनुमंताल वैरी अटॅक करचक तंक 7 जणाक वै अशीची खेळायचं थोड्या वेळ हनुमंत हेकाड दकून तेकाड उडता तेकाड दकून हेकाड उडता त्यांनी कंचे आयुध गेले रवे हनुमंताक लागना मगिरी तंकाय हत्तांतुची बलाग्रमिनस्तता सर्व वाक्सु गर्विताम निहत्य सर्व रक्षसाम तो सक्कड बलाग्रमी सर्व वाक्सु गर्वितान शर्वाले म्हळ्यार हराले रुद्राले वरा दकून तांकां गर्व येयला खंय शर्वा दकून वर घेवन तांकां गर्व येयला म्हूण सांगून घेवन ते शर्वाल वर घेवन गर्व येईल तसले 7 जणां मंत्रिपुत्रकांक पर्वतोपम जावन आशिल्ले मंत्रिपुत्रकांक हो हनुमंत तांकांय 7 जणांक मारनू एक्कपटी मारनू उडोवन सोडता तसले एक हनुमंताले एक खेळ ताका खेळ म्हणकेच हे सकड 7 जण मंत्रिपुत्रवे गेल्ली ती आनी तागेले तो हनुमंतू असल सकड विशेष एक बल आशिल्लो हनुमंतू म्हणू रावणाक दुःख दत्तस तो सांगता हांव कितले कितले की मांकडाक सकड पळयला असल मांकडाक पळयनीच म्हणू थंय मंत्री तागेले 4-5 जण मंत्री गण असतात साई सेनाधिपती असतात ती दुर्दर्श युतपाक्ष विरूपाक्ष भासकर्णा म्हणून सकड हांग सकडांक पेटयतो रावण पेटोवन घेवन तन्नी वय एक्केकली वय ब्रह्माल वर घेवन रबलिंत के ब्रह्माल वरा दकून तन्नी रबलिंती तंक वय पेटयता तंक पेटयले तन्नी 5 वय तंक कळनवे कशी हांनी हांग सकडांक मार कळले म्हणून तन्नी 5 दिक्का दकून येवन अटॅक करतात खंय तंकाय अशीची तो एकलो दुर्दर्शा म्हणून सांगून घेवन भारी व्हड पर्वताकाराच देह तो तगेले रथ तगेल पशी व्हड खंय म्हळ्यार तो बस बैसून येवका नवे ताकाच तगेल पशी व्हड जावन आशिल्ले पर्वताकार जावन आशिल्ले तो दुर्दर्शा येवन हागेल वयरी उडयतच खंय व्हड तागेले आयुध तोच व्हड सनसन आयुध जायना ताका व्हड गदा शूल सकड हनुमंताल वयर उडयतच खंय हनुमंता पूण अशी हाता दकून दूर करतच खंय ताण उडयलेले सकड मागीर पळयता दुर्दर्शा रब्बई म्हूण सांगता खंय तो सांगता रावणाले सैन्याक मारन काडलेली नाही अशीची रावणाले 7 मंत्रिपुत्रकांवे तांकवे मारन काडला तू हांव तुका धोरण व्हरचेच येत म्हणून दुर्दर्शा सांगतास हो नुत बैसूनच नव्हते तोरणा वयर बैसूनच हनुमंतू सीदा वचून घेवन तागेले रथा वयर उडच खंय रथा वयर उड्डील पेट्टाक रथ मोड वचून घेवन ते आशिल्ले सक्कड तागेले केन घोड सक्कड तेवे मोड वचून घेवन हो दुर्दर्शाल अंगा वयर पडले दुर्दर्श थंयची अप्पची जावनच खंय थंयच तो पुडी जावनच खंय थंय पिट्टी जावन वता दुर्दर्शाची वचून घेवन उडता वयर दकून उड्डून ताका मारन काडलो हंक सकडांक आनी व्हरलेले कोण भासकर्णा तांक सकड आसा ती तांकांय अशीची वचून घेवन तांगेले रथा वयरी उडता तांकां हाता दकून मारन काडता तांकां एक रूख काण तांगेले वयर उडयता अशी सकड आनी तांणी गेलेले आयुधच तांगेले वयर उडयता अशें सकड करून तांकांय 5 मंत्री पुत्र कोण आशिल्ले सेनाधिपती कोण आशिल्ले तांकांय अशीची मारन काडून सोडता इतले सकड हनुमंतू थोडे वेळार सुमार वेळ खेळ घेवन बसचे सुमार वेळ युद्ध करचे ते सकड ना 5 मिनिटां काम सकड कोरून नाश कोरून उडोवन सोडता मागीर हो हनुमंतू सकड नाश केलेले पळोवन घेवन रावणाक तागेले अक्षकुमारा म्हूण एकलो पूत तो अक्षकुमाराक सांगता अक्षकुमार म्हणून सांगले रे मुखारी हनुमंतवे सांगता हेची अक्षकुमार म्हळ्यार रावणाल तितलेच शक्ती खंय ताका रावणाल तितलेच शक्ती आशिल्ले 1 जण लंका भितर रावण इंद्रजित आनी अक्षकुमार रावणाल तितलेच शक्ती आशिल्ली तांकां हो अक्षकुमाराक पेटयता वचून घेवन तुव हनुमंताक मारन काडी म्हूण सांगून घेवन अक्षकुमाराक विशेष शक्ती तो बरी नेला वयर युद्ध करत न्हय आकाशा वयर उड्डून युद्ध करता तागेले रथ वय तशीची वयर वता तोग्गू येता केदान दोकान तशी स्पीड जावन वता आज सकड करता तागेले रथाचे विशेष अक्षकुमाराकंतू रावणाल म्हणकेच शक्ती तो अक्षकुमार येवन अशीच हांनी केलेले म्हणकेची तो वय तेच करता हनुमंताल वयरी बाण घालता अस्त्र घालता हागेले अस्त्र शक्ती आसता अस्त्र घालता अस्त्र घाल्यार वय कंच अस्त्र अग्नी अस्त्र सोडता वरुणास्त्र सोडता अज्ञान मूर्छ पडच तसले एक अस्त्र तेवे सोडता किळगन सोडल्यार वय हनुमंताक कसने लागतना तो नुतच बसला ते अस्त्रा दकून तपसून घेवन वतस शस्त्रा दकून तपसून घेवन वतस वयर उडतस तो वयर उडलेरी हनुमंतू हो वय तागेले रथ वयर कोरून घेवन वयर अटॅक करतस काही अक्षकुमार अशें सकड करतस
हो लेखता हनुमंतू पळे रावणालयाची इक्वल जावनच हो अक्षय कुमार रावणाक रावणू राघवाल कतिरीच रामानच रावणाक मारन कडका इंद्रजित्ताक हाव मारन कळरी तगेल शक्तिकन म्हणून दुसऱ्यांक कळना अक्षय कुमार रावणालेच इक्वलस अक्षय कुमाराक हाव मारन काडता म्हणून डिसायड करत काय म्हळ्यारी ते एक मंग सकड उलोवन घेवन असतात काय रावणाले शक्ती कितलस म्हणून सांगलेरी भारी अपुरूपाचे अद्भुत जावन अशी शक्ती असता का ते हिमालय पर्वताची उकोळचेक ट्राय केला तो तसल शक्ती अस रावणाक तगेल पूत एकलस इंद्रजित म्हणू तोवे भारी मेघनाद म्हणून तगेल नाव इंद्राक होलसिला तो रावणाल तितले शक्ती असता का म्हणून मंकड सकड उलोवन घेवन असतात की तक्केक पटी पळोका आमका म्हणून मंकडाला आशे मंकड सकड सांगून असतात की आम्ही सांगून ताई पुढे वीरप्पन असताना जन सकड सांगते एक पटी वीरप्पन पळोका म्हणून तो कितले वायट की ना की ते सकड दुसरे एक पटी पळोका म्हणून जनाला आशा आशिल की तशी हन्नी सकड उलोवन घेते असेल की मंकड सकड तो इंद्रजित्ताक एक पटी पळोका अप्पा आम्ही कोण शक्तिशाली तो इंद्रजित्ताक पळोका नव आम्ही म्हणून ताकाच हो हनुमंत तांगेल आशवे पुरयसुका नवे म्हणून इंद्रजित यदिंद्रजित मया हन्यते यदिंद्रजिन मया हतो न तस्यचा शक्तिरीक्षते तगेल शक्तिकन म्हणून मंकडाक कळना तकाची हाव तक्क मारन कळला अतस्तयो समो मया तृतीय येश हन्यते तंक तंक तेग जणांतू तंक तेग जण आसा ती इक्वल शक्ती आशिल्ले रावणू इंद्रजित आनी हो अक्षय कुमार हे तृतीय हक्क तृतीयाक हांव मारन कळलेरी रावणाक वय इंद्रजित्ताक वय मारन कळ तितले शक्ती म्हाकाच म्हणून सकडांक कळता रावणाक कळका मेन जावन म्हणून अशी सांगता हनुमंतू तशी लेखून घेवन इंद्रजित्ताक सोडता रावणाक वय कने करना इंद्रजित्ताक वय मारन काडा म्हणून डिसायड निर्धार्य घेता घेवन अक्षय कुमाराक मारन काडता म्हणून अक्षय कुमारा लग्गी वता अक्षय कुमार तक्षण वयर उडता तागेल शक्ती आसना ताका वयर उडलेरी हो वयर उड्डिले चान्स म्हणून घेवन तागेल पांय धरून घेता तूं वयर वतले म्हणून तागेल पांय धरून घेवन तागेल पांय धरून घेवन गिरा गिरा घुवणायत काय तागेल पांय धरून घेवन घुवणायता रावणाल तितले शक्ती आशिल्ले अक्षय कुमाराक तागेल पांय धरून घेवन कसने ना एक गरुड पक्षी कशी एक सर्पाक हातान धरून घेत की पांयान धरून घेत की तशी हो अक्षय कुमाराक की तागेल पांय धरून घेवन गिरा गिरा घुणोवन घेवन वयर दखून धडारणे तोगलत कई एक क्षणाक अक्षय कुमाराले नाश जावन वता तो वय मोरनू वता अक्षय कुमार वय मोरन गेल्लो हनुमंताले अप्रतिम बल हे हनुमंताला अप्रतिम बल रावणाल तितलेच तृतीय येश हन्यते हो तृतीय भाग हो म्हणून हक्कवे मारन कळलो ते मात्र नाही रावणाल सैन्य आशिल्लें थंय रावणाल सैन्य वयी 1/3 भाग हो हनुमंतू नाश कोरून तेदे भितरी इतले ताई एद्दुदल नवे इतले भितरी रावणाले एक 1/3 तगेल सैन्य वय नाश कोरून सोडता एकलोच हनुमंत एकलोची 80 कोटी 80,000 न्ही आनी कितले कितले की लक्ष येवन सोडलीं ती हनुमंत रावणाल सैन्य हो एकलोची 1/3 तज्जे ಮೂರನೇ ಒಂದಂಶ एक 1/3 तज्जे भाग सैन्याक नाश कोरनु अक्षय कुमाराक वै मारन काणु हनुमंतु तगेले एक शक्ति पवमान नव्हतो मुख्य प्राणू तगेले एक शक्ति दाखोवन दिता पवमाना 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 पवमान जगद प्राण पवमान जगद प्राण पवमान जगद प्राण भवभयारण्य दहना पवना ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತವ ಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಹೇಮ ಕಚ್ಚೂಟವು ಪವಿತ ಹೇಮ ಕಚ್ಚೂಟವು ಪವಿತ ಧರಿತ ಮಾರುಪ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗರಹಿತ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗ ರಹಿತ
ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪುತ ಸತತ ನಿರ್ಭೀತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜದೂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜದೂತ ಯಾಮ ಯಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಪುದಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಪೆಯನಗಿದು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಸೋಮವ ತೋರುತ್ತ ಪಾಮರಮತಿಯನು ನೀ ಮಾಣಿಪುದೋ ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ. ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮುಕುಟಧರ ದುರ್ಜನವನ ಕುಠಾರ ದುರ್ಜನವನ ಕುಠಾರ ನಿರ್ಜರ ಮಣಿದಯ ಪಾರ ವಾರ ಉದಾರ ಸಜ್ಜನರಘ ಪರಿಹಾರ ಸಜ್ಜನರಘ ಪರಿಹಾರ. ಅರ್ಜುನ ಗೊಲಿದಂದು ಧ್ವಜವಾನಿಸಿ ನಿಂದು ಮೂರ್ಜಗ ಬಿರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನಬ್ಜ ಪದದ ದುಳಿ ಮೂರ್ಜಗದಲ್ಲಿ ಭವವರ್ಜಿತ ನೆನಿಸೋ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ಪವನ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ ನೀನೇ ಶರ್ವಾದಿ ಗೀರ್ವಾಣ್ಯಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಧನ ಪಾಲಿಪವರೇಣ್ಯ ಜ್ಞಾನಧನ ಪಾಲಿಪವರೇಣ್ಯ. ನಾನು ನಿರುತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಸಗುವೆ ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನೋ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ ಪವನ. ಆಂಜನೇಯ ವರದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಪೋತಯ ಧರಾತಲೆ ತಕ್ಕ ಧರಾತಲ ಅಂತೂ ತಕ್ಕ ಅಕ್ಷಕುಮಾರಕ ಮಾರನು ಚಕ್ರವದ್ ಭ್ರಮಾತುರಂ ಚಕ್ರಮಣಿಕೆ ಗೂಣನ್ ಗೆವನು ತೊಗ್ಗು ಉಡೈಲರಿ ಅನ್ನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ವರ್ಲೆಲ್ ಸೈನ್ಯ ಸಕ್ಕಡ್ ಧಾವನ ಚುನ್ ಗೆವನು ರಾವಣಕ್ಕೆ ಸಂಗತಾತಿ ತುಗೆಲ್ ಪೂತ್ವೆ ಮೋರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೋ ರಾವಣ ಅಮ್ಮಣ್ ಸಂಗುನ್ ಗೆವನು ಕಶಿತ ಯುದ್ಧ ಕರ್ತಾಸ್ ಮುಣ್ ಸಂಗ್ಲರಿ ಅಶ್ವೈರ್ ಅಶ್ವಾನ್ ಗಜೇರ್ ನಾಗಾನ್ ಯೋಧೈರ್ ಯೋಧಾನ್ ರಥೈಸ್ ರಥಾನ್ ते तो युद्ध करच स्टाईल काही तो हत्तांत आयुध कन्ना हनुमंताला हत्तांतो आयुध कन्ना गदा गिदा काय ना आणि कशी मारण करता सितलेक सैन्य म्हळ्यार अश्वैर अश्वान घोड काण घोडावेर उडत काही दोन्ही घोड मोरन होता ती गजेर गजान गजेर नागान एक हस्ती काण अन्य हस्तीवर उडोचे तेवे मोरन होता रथैर रथान योद्धैर योद्धान दोग जण योद्धांक ಒಟ್ಟುಚಿ ತನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೆ ಕೋರ್ನು ತನ್ನಿ ಮೋರ್ನೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೆ ಕೋರ್ಚಿ ಅಶಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹನುಮಂತಲ್ ಭೀಮಾಲವಯಿ ಅಮ್ಮಿ भीमालवे असलेच एक मध्वालय वर्णन करत असताना हेची हरी हरी हरिगळा हरिಗಳಿನ್ ಕರಿಗಳ ಕರಿಗಳಿನ್ तो भीमसेनु तशीच युद्ध करते स्थानस्थाना 14 वर्ष तक तेदाना तो सिंह इलरी एक सिंह काण अन्य सिंह वैरी ताण उडोच काही हस्ती इलरते हस्ती काण अन्य हस्ती वैर उडोन घेऊन तानी दोगजण मोरन वच म्हणके कोरचे म्हण सांगून घेऊन तगेले एक भीमाले भीम कशी हनुमंताले हनुमंतू रामायणांतू अशी कशी युद्ध केलेलं की तशीच ते उडगास कोरन घेऊन वापस भीम वई हरिगळा हरिಗಳಿನ್ ಕರಿಗಳ ಕರಿಗಳಿನ್ ಅರಿವ ವೀರರಿಗೆ ಸುರನರರು ಸರಿಯೇ म्हण सांगून घेऊन सांगताती ते हंगा तेची हनुमंत तशी युद्ध करता असं म्हणून रावणाक वचून घेऊन कंप्लेंट दिता ती तक्क भारी दुःख जाता विचूर्णी ते धरातळे तगेले
पुत्ताक धरातलांतू चूर्ण कोरून सोडला रावणाक भारी दुःख जावन गेल खई तागेले अग्रज जावन आशिलो इंद्रजिताक सांगता तो वस इंद्रजित तू मिगेल होप तू एक तुगेल्या इतल्यान मात्र साध्य कळेक म्हण सांगले रे इंद्राक सोलसिला तुगेले उत्तम जावन आशिल्ले अस्त्र सकडस तू एकलोच मिगेल होप जाल्यार हुशार जावन राब हांव कितले की मांकडाक पळयला तो सांगता वाली सुग्रीवा जांबवान नळ नीळ मैंद विविध हांक सगळ्यांक हांव पळयला पळोवन घेवन हांव तांगेले शक्ती सक्कड हांव पळयला जाल्यार असल मांकडाक हांव केदान वे पळयनी म्हूण सांगता असल मांकड हांव खंय वे पळयनी एक पटी वे पळयनी इंद्रजीत तू हुशार जावन वस जाल्यार तुगेले वेर म्हाका विश्वास आस तू करताचीच म्हूण कळक म्हळ्यार तुका पळयल्यार देवते वे भित्ता ती इंद्राक सोलसिला तू तुका पळयल्यार देवते वे भित्ता ती आनी एक मांकड कन होड विशयू धैर्यान वस आनी तू कृतकार्य जावन वापस यो म्हणू अशी आदेश दिता रावणू इंद्रजिताक पेटयता ताका एक भय्यस जाल्यार वय मिगेल पुत्ताक इंद्रजिताक वे मारून काडून सोडल्यार हे मंकडान म्हूण एक भय्यस जाल्यार त्या मंकडाक मारून काडू का हात दोन ताका बंधन करून घेवन आपोवन हाडी म्हणून अशी आदेश दिता इंद्रजित तू अशीच तांगेल म्हणक्याची दुसरो फस्ट केवल आयुधान वचून घेवन मारून काडचे शार्प जावन आशिल्ले बाण तीक्ष्णय शरैही तीक्ष्ण जावन आशिल्ले बाण सकड सोण घेवन ताका मरचेक प्रयत्न करता ते कांय जायना हनुमंताक कसने लग्गना मागीर तो अस्त्र स्टार्ट करता अस्त्र सकड उडोवचेक स्टार्ट करता हनुमंताल वयर कसन अस्त्र ऑलरेडी अक्षय कुमारान ट्राय करून दल्ला ते सकड हनुमंताक खंयचे अस्त्रवे लग्गनी अग्नि अस्त्र आसो ताका वरुण अस्त्र आसो दुसरे अस्त्र ईश्वरालय अस्त्र पाशुपतास्त्र सकड गेल्लो कसने जायनी हनुमंताक कडेर ताका ब्रह्मास्त्रस मिगेलगी ताका एक सिद्धी ब्रह्मान वर दिलेले काही मिगेले एक सिद्धी तुका ब्रह्माले अस्त्र हांव तुका दितस म्हणून ताका एक वर दिवन आसता ते एक विशेष संदर्भाल मात्र उपयोग करका म्हणून अशी तो सांगून आसता ब्रह्मू ताकाची हो ब्रह्मास्त्राची हांव हागेल वयर प्रयोग करका म्हणून निर्धार घेवन इंद्रजित्तू हनुमंताल वयरी ब्रह्मास्त्राची प्रयोग करता ब्रह्माले उत्तम जावन आशिल्ले हे अस्त्र हनुमंताल वयर घाल्लेरी कद्दव का हनुमंताक कसने जायना तो सांगता सतेन ताळितो हरिही व्यकुन तो अनाकुल तो व्यचिंतयत अनाकुलम तो चिंतेच नाखै कने लग्गला ब्रह्मास्त्र येवन नल्लर तो व्याकुल जायनी खै कने अनाकुल जावन तो व्यचिंतयन योचन करतस खै मया ह्य वरा विलंघिता अनेकशः स्वयंभुवः अनेक पटी हांव स्वयंभुवाले वर सकड उल्लंघन केला हांवें मया अनेकशः विलंघिता स्वयंभुवा वर तो ताणे चतुर्मुख ब्रह्मान वर दिलेले हांव कितले की पटी उल्लंघन केला जाल्यारी स माननीय एव मे ततोत्र मानयाम्यहम तो माननीयच म्हाका म्हळ्यार तांणी दोग जाण इक्वल जाल्यार वे ब्रह्मा आनी वायू इक्वल जाल्यार वे पदवी निमित्त ब्रह्म चिकेच वैरस स माननीय एव मे तथोत्र मानयाम्यहम तकाची अत्त तक्का हांव मानन करता हांव ताका मान्य करता ब्रह्मास्त्राक हांव मान्य ते दिवन हांव ब्रह्मास्त्राक सिरकून पडले म्हणकेची नुतच रपता अशी म्हणून हनुमंतू डिसायड करता म्हळ्यार ब्रह्मास्त्राक वयी ताका ब्रह्मास्त्र लागल्यार वयी ब्रह्मास्त्र ती आमी सकळ पळोवन अशें कशी म्हणून सांगल्यार ब्रह्मास्त्र लागले हनुमंत मुर्जित पडलो कांय करचें जायना अशी नुतोच रबलो म्हणून सांगून घेवन तशें कांय ना होची हनुमंतूच सांगून घेता ब्रह्माक हांव मान्य करता ताका हांव गौरव दिवपाची हांव दिता हे ब्रह्मास्त्राक हांव मान्यते दिवन हांव बंदून गेल्ले म्हणकेची कळक म्हळ्यार नेक्स्ट तोच ब्रह्म जावचे तागेल्याची ताणें ब्रह्मास्त्राक ताणें व्हॅल्यू दिनी म्हणून सांगल्यार मर्यादा नाही नव्हे म्हणून तो ताकाची हांव तो वे ब्रह्माच्या माननीयाची पदवी निमित्त वैरस ताका हांव मान्यते दिता ताका ताचे खातीर ह्या ब्रह्मास्त्राक हांव सिरकून पडलेले म्हणक्याची एक नाटक करता म्हणून सिरकून पडलेले म्हणक्याची करता नुतोच रपता तेदाना ब्रह्मास्त्रा निमित्त सिरकून पडलेले म्हणक्याची हन्नी सक्कड इंद्रजित पळय सिरकून पडलो म्हणून सक्कड जयकार घालता ती इंद्रजिताक हे सक्कड राक्षसांक खुशी जावन ओ इंद्रजितान सोलसिले हनुमंताक इंद्रजितान सोलसिले म्हणून सांगून घेवन पराजय करून सोडले ब्रह्मास्त्र म्हळ्यार उत्तम जावन आशिल्लें अस्त्र ते येवन बंदून घालनासतना आनी खंयचे एक अस्त्र जावो खंयचे एक सामान्य जावन आशिल्लें रज्जन सकड बंदूचनच मंकडाक गोतना हे राक्षसांक गोतना हनुमंत कणपुणी अकस्मात तपसून घेवन वचून सोडल्यारी म्हणून धांवन येवन तांणी सामान्य जावन आशिल्लें राज्य सकड हाडून हनुमंताक बंदून घालतात खंय
ते इंद्रजित अय्यो रब्बारे कन करता साथी ब्रह्मास्त्र अंत बंधून घालनसताना तुम्ही दुसरं कंचेची रज्जु हाण गलचनच केलक म्हणरी ब्रह्मास्त्राक ते अवमर्याद केलेलं म्हणक्याची ब्रह्मास्त्राक मर्यादा दीनी दुसरं रज्ज दकून घालनु सामान्य जावनशील रज्ज हाण बंदिलेरी ब्रह्मास्त्राक अवमर्याद केलेलं म्हणक्याची म्हणून ब्रह्मास्त्र थंय दकून वचून सोडता इंद्रजिताक गोतस हे ब्रह्मास्त्र बंधून घाल दुसरं रज्ज दकून ते व्यक्तीक बंधून घालरी ब्रह्मास्त्र हांग दकून वचून सोडता म्हणून सांगून घेऊन तर रप्पारे काय करू का ती म्हणचे भितर हानी सकट रज्ज हाणू हनुमंताक बंधून घालीन ती ब्रह्मास्त्र वचून सोडले हे अशी ताणे अवमर्याद केलेलं निमित्त इंद्रजिताक मुखारी युद्ध अंतू वापास ब्रह्मास्त्र मेळ्ळी तो वापास ब्रह्मास्त्र चुडगास करून घेता लक्ष्मणाक मारून कडका म्हणून सांगून घेऊन ब्रह्मास्त्र मेळ्ळा तक्का केलक म्हणरी एक पटी ब्रह्मास्त्राक अवमर्याद कोरून दल्ले वापास ते मेळना म्हणून तशें एक आदेश तशी इंद्रजिताक ब्रह्मास्त्र एक पटी मेळ्ळेले ते ब्रह्मास्त्रावय लक्ष्मणाक ताण ब्रह्मास्त्रान घाल्लेले जाल्यार लक्ष्मणाक वय कश्ट जाता आशिल्ले जाल्यार हनुमंतू ते मुखारीच योचना केलेले म्हणक्याची लक्ष्मणाक वे प्रोटेक्ट करून ब्रह्मास्त्र घेवन ताका काय लग्गनी म्हळ्यार वे बंधून घेतले म्हणक्याची रबलो हन्नी सामान्य राज्य हावन बंधून बंदिले वयी तो काय नुताची केलेक म्हळ्यार मिगेल कन कामना आत्मक्का रावणाक वचून पळोवका तितल्याची ताकाची हांव नुत आसता म्हणून ब्रह्मास्त्राक बंधून गेले म्हणक्याची रबलेर वयी तांणी दुसरं राज्यान हाण बंधून गेल्यार वयी ब्रह्मास्त्र वचून सोडल्यार वयी नुतो रब्बून घेवन अत्त म्हाका ती रिते म्हाका अत्त कन मिगेले गुरी म्हणून सांगले रावणाक वचून मेळका अशें निर्धार कोरून तो हनुमंतू तांगेलो टूची रावणाल सभेक वता आनी मुखारी कन कन जत्ता म्हणून आमी मुखारीचे फाय वपास आनी मुखारी ताणें इंद्रजित रावणाले लंके वचून घेवन रावणाक ताणें एक रामाल संदेश सांगून तशीची तागेल पुच्छाक अग्नी घालून लंकाक सकट ताणें दहन करता म्हणून तवळीची सांगिल ताणें तेवे कार्य कोरनू वापास चुडा म्हणून व्हरनू रामाक दिवचे तसलेक काणी आस तेवे आमी पळोवन घेवन आयचे एक कार्यक्रम मंगळ कोरया ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭ ಕರಣ ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಇಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ಇಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ಪಾಡಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು ಭಜಿಸಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು ಪಾರ್ಸಾರಥಿ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಮನೋ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಮನೋ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने
अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता आदिमूल जपिता आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीद श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीद श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने 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 विमलेशने
वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు काशीमठ संस्थान श्री अतिवरु शान्तदयानिधि वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया प्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य
ॐ